गोयची तूर डाळ खऱ्यांनीच पिड्ड्यार जाल्या काय कोणाच्या घशात घालपाचे षडयंत्र? डाळीच्या उणावाचेर काँग्रेसीक प्रश्न पडला। महिला काँग्रेस अध्यक्ष बीना नायकान ट्वीट करून म्हटला, साखरेचो आणि तोरचे डाळीचो सत्यानाश करपी प्रमोद सावंत सरकाराक बायलांचे श्राप लागतले, जाल्यार ह्या प्रकाराची चौकशी करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगला। गोयची तूर डाळ खऱ्यांनीच पिड्यार जाल्या काय कोणाच्या घशात घालपाचे षडयंत्र? डाळीच्या उणावाचेर काँग्रेसीक प्रश्न पडला, जाल्यार महिला काँग्रेस अध्यक्ष बीना नायकान ट्वीट करून म्हटला, साखरेचो आणि तूरचे डाळीचो सत्यानाश करपी प्रमोद सावंत सरकाराक बायलांचे श्राप लागतले। प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला चलपी भाजपा सरकारान सुमार 3.5 कोटी किमतीची सुमार 250 मेट्रिक टन तूरची डाळ आणि 10.3 मेट्रिक टन साखरेची नासाडी केली। डाळ आणि साखरेचे नासाडेक जबाबदार मंत्री आणि अधिकाऱ्यांक बडतर्फ करचे अशें बीना नायकान मागला, जाल्यार भाजपा सरकाराचे हे षडयंत्र आसूं येता। मुळात गरिबांचे बाबतीत हे सरकार संवेदनशील ना, काँग्रेसीचो स्पोकपर्सन अमरनाथ पणजीकारान म्हटलां। गोंयांत कितले लोक उपाशी आसता, कितल्या लोकांक 2 वेळाचें जेवण मेळना, आनी अशा वेळार आमचे सरकार बेजबाबदार इनसेन्सिटिव्ह सरकार हे डाळीची विल्हेवाट लावपाक निविदा काडटा, हे अजाप दिसता। कोटींनी रुपयांचो हो वेव्हार, कोटींनी रुपया लोकांच्या टॅक्स पेयरांचे पयशे अशा तरेन हे सरकार इबाडटा, वाट लायता, हेची खंत आमकां दिसता। पण हेका जबाबदार कोण? एके वाटेन आमचे सरकार, जे नरेंद्र मोदीचे सरकार आसा, ते सरकार करार करता खंयच्या तरी कंट्री कडेन की आमकां दाळ जाय म्हणून, आनी हांगा आमच्या गोंयांत ती दाळ पावल्या उपरांत ती दाळीची वाट लायता। हे इबाडटा कितलीं वर्सां जालीं, खंयसर सडटा काय हेंच्यांनी ही दाळ मुद्दाम पिड्ड्यार केल्या काय आजुनूय पिड्ड्यार जावंक ना? ती बरी दाळ कोणाच्या घशाक लावपाची आसा हें कांयच कळना। हेची इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, हेची सारकी खोलायेन चौकशी जावपाक जाय की हितून कोण घुसपाल्ले आसा। आमकां दुबाव मारता की हेंचो हो डाव आसा, हेंचें षडयंत्र जावन आसा की कोणाक तरी ही दाळीच्या निमतान हो कोणाक तरी फायदो करून दिवपाचें हें षडयंत्र आसा। हेची खोलायेन चौकशी जावपाक जाय। म्हारगायेच्या विशया वयल्यान काँग्रेसीन रस्त्यार देऊन आंदोलन चलयलां। म्हारगाये फाटोफाट डाळ आनी साखर कुसल्या अशी धक्कादायक माहिती भाजपा सरकारान दिल्या। एके वटेन लोक म्हारगायेक लागून बचत करून कड्डण घेतात, ताची हांणी नासाडी करून उडयली। तातूंत अधिकारी एक विधान करता जाल्यार नागरी पुरवण मंत्री दुसरेंच स्टेटमेंट करता। हे विसंगती कडेन बोट दाखयतना अमरनाथ पणजीकारान बेजापसालदारपणाचे तिडक उक्तायल्या। आमच्या गोंयचो नागरी पुरवठण मंत्री रवी नायक हेणी स्टेटमेंट तेचो वाचला की तो म्हणटा कोविडाच्या वक्तार ही दाळ हाडलेली, कोविड जाले 2019, कोविड 2019 तारीख कितें एक वेगळेंच स्टेटमेंट दिता, मंत्री वेगळेच स्टेटमेंट दिता, मुखेलमंत्र्याक खबर आसा काय ना तेंय खबर ना, भिवपाची गरज ना म्हणटा। पण गोंयकारांक ह्या विशयाचेर भिवपाची गरज आसा, कित्याक दाळ म्हणजे खावपाची वस्त। गरिबांच्या पोटान गरीब कितले भुकेल्ले आसता, तानेल्ले आसता, तांकां जेवण दिवप हें सरकारचें काम। जेन्ना तुमचे कडेन दाळ आसा, ती दाळ लोकां पर्यंत पावली ना कित्याक? हो मोठो प्रश्न चिन्ह जावन आसा। तुमी ती दाळ थंयच तुमच्या गोदावांनी सोडून दवरल्यात, पिड्ड्यार जावपाक दवरल्यात। ती पिड्ड्यार जाल्या काय तुमी ती पिड्ड्यार केल्या काय आजुनूय पिड्ड्यार जावंक ना, आनी पिड्ड्यार जाल्या ह्या नांवाचेर तुमी लूट करूंक सोदतात, हें गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय। मुख्यमंत्र्यान हे विशीं प्रतिक्रिया दितना जो कोण हाका जबाबदार आसा ताका ख्यास्त मेळटली अशें सांगलें। परत सांगता इन्क्वायरी करपाक लायल्या, ओके, आनी इन्क्वायरी करून हे इन्क्वायरी करून जो कोणी ते म्हणजे रिस्पॉन्सिबल आहा पळय ताका पनिशूय केलो वयतलो। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट।